नमस्कार. पेडण्या सावन काणकोण मेरेन, वास्को सावन दिवचल 70 मेरेन, मडगांव साश्ट, राजधानी पणजी ते गोयच्या गांवगिऱ्या खाची कोणच्या मेरेन गोय गोयकार गोयकारपणाची पल्स पळया सिटीग्रामात. कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी ह्या फोरमात आयज कलंगूट जाणारो पीडीए अगेन्स्ट आवाज उठिल्लो आसा. तेंचें म्हणणें आसा की कलंगूटान जो पीडीए येता हो फक्त कॉन्क्रीट जंगल हाडपा खातीर जाल्लो आसा. हेजे अंगेस्ट तेंच्यांनी लिगल एक्शन घेवपाची तयारी चालू केल्ली आसा. तेंच्यांनी ह्या विशयाचेर लोकल एमएलए, पंचायत आनी टीसीपी मिनिस्टर सुद्दां चॅलेंज केल्ली आसा. जो ग्रीन आसलेलो तो येलो करून उडयला, तो येलो आसलेलो तो थोड्या जाग्यांचेर एक ड्रॉइंग केला, ते पॉयंट्स घातल्या, तो ब्लू करून उडयला. थोड्या जाग्यांचेर आपणाक जाय थंयसरूच. हे प्लॅनिंग आमी एक्सेप्ट करिना. जेन्ना प्लॅनिंग जें कितें आसता, जर एक कमर्शियल एरिया आसा, इट हॅज टू बी डिमार्केटेड एज अ प्रॉपर कमर्शियल एरिया, नॉट पिक एंड चूज. हांगर जालेलें हा पिक एंड चूज. आपणाचो कोण आसा फेवरेट तेचे ओके, तुजो आपूण ब्लू करून उडयता. आनीक कोण आसा बरें तुजो आपूण. इट शूड नॉट बी पिक एंड चूज. ग्रामसभेक विसरूंक ना. ओडीपी सुद्दां जेन्ना येयलो, आमी कितले सजेशन घातले, बाबा हे लोकां फुडें तुमी मांडा आनी लोकांक डिसायड करुनी बाबा तांकां कितें चेंजीस जाय, कितें डेव्हलपमेंट जाय. आयज पासून हे लोकां फुडें येयल्लें ना. जेन्ना एंटायर प्रोसेस हो जाला तो आमी समजता इट इज नॉट करेक्ट एज पर द लॉ एंड वी कंडेम दीस एक्ट. आमी हेचेर निशेध मारता. मडगांव पुलिसान एक आरोपीक रेप केसान अरेस्ट केल्ली कडेन आसा आनी तो इन्सिडेंट 5 महिने पयलींचो आसा आनी तेजेर मडगांव पुलीस इन्वेस्टिगेशन चालू दवरला. In the month of June 2018, one victim girl, resident of Ramanpur, lodged a complaint against one person, Bablu Nishad, who is a native of UP but presently staying in one of the rented room neighboring to the victim's room. Had committed sexual intercourse with her in the month of August-September 2017 with the pretext of getting married to her, but he failed to get married to her. So in this connection we have registered the crime against Sir Bablu Nishad under section 376 and 420 IPC. So in the meantime we received information from the reliable sources that the accused is presently at Himachal in Mandi. And with the assistance of Himachal Mandi police, we have managed to nab the accused. So accordingly, after nabbing, we brought him to this police station after taking the transit remand and arrested in this crime. So presently, we have taken 8 days police custody remand for our further investigation. काँग्रेस शिरोडा मतदारसंघाची काल एक कोपरा मिटींग जाली बोरये आणि जवळजवळ ही दुसरी मिटींग हांगासर संग्रेस गार्डनान जाता. शिरोडा मतदारसंघाची जबाबदारी चड करून काल गिरीश चोडणकरान सांगल्या बद्दल एमएलए फोंडा रवी नायक आणि अलेक्स बाब रिनाल्ड यांचे कडेन सोपयल्ली आसा आणि आयज ही दुसरी मिटींग जावन आसा. आणि हे काँग्रेस पक्ष हांगा जे शिरोडे घडलां ते आमी जर केन्नाच अपेक्षा करूंक नाशिल्ली. हे अशें घडपाक जायनाशिल्लें. अरे आमी इतले तेजे खातीर मेले आनी अशें दिसता की तुवें आमचो विश्वासघात केलो. बीजेपीच्या लोकांक आमी धुताले. जेन्ना शिरोडकर एका रातच्या भितर बीजेपीत गेलो त्या वेळार एक रात न्हीद पडली ना. पक्ष जो निर्णय घेतलो ताजे फाटल्यान आमी निश्चित उबी रावन काम करपाची आमची तयारी आसता. काँग्रेसच्यो ह्यो टिकेट्स ह्यो हायकमांड ठरयता दिल्ली. जनरली ते मिसकॉन्सेप्शन आसा. जनरली टिकेट्स हे लोकल लेवलाचे लिडर ठरयता, म्हणजे आमचे बूथ लेवलाचेर रिकमेंडेशन आसा डिस्ट्रिक्टाचेर आनी मागीर ते स्टेट लेवलाचेर. पूण आमी कितें करता, आमी जनरली म्हणटा की दिल्ली टिकेट मेळ्ळें आसता. पूण हांगा आयज मांद्रे आनी शिरोड्या आमी अशें ठरयतले की लोक ठरयतले कॅन्डिडेट कोण तो. सो लोकांतलो जो आवाज येतलो, लोकांचे नांवां येतलीं, लोक कोणाक पसंत जास्त करतले आमचे खास करून ब्लॉक कमिटीचे, त्यांचे तो कॅन्डिडेट आमचो मुखार ठरतो. म्हणजे आमी कोण तरी कॅन्डिडेट आमी ठरयतले आनी शिरोडेच्या आनी मांद्रेच्या लोकांक सांगतले की हाका तुमी काम करा म्हणून. हें जावपा ना. हें नांव जें सकल्यान येतलें, लोकां कडल्यान येतलें, ब्लॉका कडल्यान येतलें आनी जाका सर्वांतीक पसंती आसतली तो कॅन्डिडेट
त्यांच्या वतीन फायनल जाता. फाटल्या 3 दिवसाच्यान मडगांव म्युनिसिपालिटीन अतिक्रमणाचेर कारवाई सुरू केला आणि काल मेरेन सुमार 5 लाखापर्यंत माल जप्त करून म्युनिसिपालिटीन हाडून दवरला. And I have told, in fact, to all the chief officers in the past, I have gone and told them की जे पण आम्ही सामान घेतात, आम्ही वी आर स्पेंडिंग आर manpower. We are spending our resources like आमचे डिझल, आमचे सगळे व्हेकल्स, एवरीथिंग. वी आर स्पेंडिंग आर टायम. वी आर इनक्रिजींग आर पेपरवर्क. आणि हे सगळें कित्या खातीर करप? आमी तांचे 1,00,000-1.5 लाखाचें सामान घेतात आणि मागीर 2,000 आनी 5,000 हांगा फी मारून तांकां ते सोडून दितात. इट हॅज बिकम अ पेरिनियल एंड परपेच्युअल हॅबीट टू देम. म्हणटकीर ह्या फाटी म्हाका चीफ ऑफिसरान कितें तरी प्रपोज केलें एंड आय हॅव अग्रीड टू इट की ह्या फाटी आमी तांचें सामान रिलीज करचें न्ही म्हणून. कितले लाखांचे आसूं आनी कितले आसूं आनी कोणाचोय प्रेशर येवं नी. Informing the general public that inconvenience they might have to face because of this. We are going to put out a list of all the defaulters, especially high net worth businesses. No, and a list will be put up in front of the municipal in the municipal and plus in the press also. In the press also. For past 3 days, Margao municipality has taken very stringent action against the encroachment which are coming in the pathways and in the walkways and along the outside the shops, beyond the purview of their trading license, beyond the purview of their trading area, to be very specific. On the first day we collected around goods worth around 50,000. This is just a ballpark figure. The figure could be higher. Yesterday we collected around 5 truckloads of the goods. You might have seen the goods which has just hipped outside in the municipality lobby. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.